देवाचें उतर ह्या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें आसा आनी मार्काचें शुभ वर्तमान. हांव पातक्यांक आपोवंक आयलां. मार्काचें शुभ वर्तमान 23 बोळ 17. क्रिस्ता सोवें म्हज्या मोगाच्यानू देव पातकाक विटेता पूण पातक्यांचो मोग करता. आदाव आनी एव पातोक करतात. पातकांत आसतना तीं देवाक भियेतात. भिरांतीन लिपतात. तांकां तांचीच लॉस दिसता. पूण देव तांकां उलो मारता, तांकां आपयता. देव तांकां सोदूंक वेता. तांचे थंय मोग दाखयता. कायनान ताच्या रोगताच्या भावाक जिवेशी मारलो. कायन हे पातोक लिपोवन दवरता. देव ताचेर खास्तीचें फर्मोण मारिना पूण कायनाचो राखणदार जाता. आनीक दुसऱ्या कोणेच कायनाक वायट करचें न्हय म्हूण देव ताचेर आपली मोर मारता. 99 शेळयांक सोडून वाट चुकलेले एके शेळयेक सोदूंक वेतलो जेजू बरो गवळी. 2 वसूलदारां आनी समाजान पातकी म्हूण लेखतल्या बाराबर बसोन जेजू जेवण करतालो. सुगुण्यांक न्हय पूण ओगुण्यांक देवा लागीं हाडूंक ताणें हुस्को दाखयलो. पातक्यांची चूक तो लिपयना वो दामून दवरिना पूण रोसनार बापायचो मोग दाखोवन पातक्यांक बऱ्या मार्गार चलोंक शिकयता. आयच्या शुभ वर्तमानान लेवी नांवाच्या 2 वसूलदाराक जेजू आपलो पाटलाव करूंक आपयता. मोगाळा बापा, जेजू तुज्या पुतान पातक्यांचो मोग केलो. पवित्र आत्म्याचे कृपेन पातकाक पाट करूंक नीज मार्गार चलूंक आमकां शिकय. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव, खुशाल राव.